नाल्लाच्या नांवान कितें उलोवपी काँग्रेसीचो गिरीश खंय बोणो. माडाची भाटां सेटलमेंटात घालून शेतकी मंत्री श्रीलंकेसावन नाल्ल इम्पोर्ट करूंक सोदता म्हूण गिरीशान तोमणो मारिल्लो. विजय म्हणटा नाल्लाचो प्रेस देवंक जाय तें सगळें करतले. गुजरातांत तिकेटी विकल्यो म्हूण तो काँग्रेसीचेर पावलो. बोकडांचें स्कॅमूय वयर काडलें. नाल्लाक उजो पेटला म्हूण ताचेर ऑल इंडिया काँग्रेस कमिटीचो सेक्रेटरी गिरीश चोडणकरान शेतकी मंत्री विजयाचेर तोमणो मारिल्लो. माडाक स्टेट ट्री करपाच्यो घोशणा करचे परस खंय माड रोवपाचे. इम्पोर्टेड नाल्ल म्हळ्यार गोंयकारपणाक लज. माडाची भाटां सेटलमेंट झोनांत घालपाचें चिंतता म्हूण गिरीशान तोमणो मारिल्लो. ताचेर टीसीपी आनी शेतकी मंत्री चाळवलो. नाल्ल थंयच उरलो. ताणें काँग्रेसीची स्कॅमां वयर काडली. सरकार डायरेक्ट प्रोड्युसरा कडल्यान म्हळ्यार डायरेक्ट जो भाटकार नाल्ल ट्रेडराक विकता ताजे कडच्यान डायरेक्ट सोर्स करून एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट नाजाल्यार हॉर्टिकल्चर कॉर्पोरेशन विकूंक शकता. दीस इज वन वे ऑफ इंटरवेंशन. सेकंड इज वी कॅन इम्पोर्ट द कोकोनट फ्रॉम अब्रॉड ऑर वेरेवर इट इज चीपर. श्रीलंका वॉज कन्सिडर्ड बिकॉज ऑफ द करन्सी पोजिशन. करन्सी तांची वीक आहा म्हणटकीर आमची करन्सी स्ट्रॉंग जाता म्हणजे वी आर एट एन इनिशियल एडवांटेज. ही वापरूंक जाता काय कितें. श्रीलंका नाका आनी खंय वचूं आनी खंय वचूं येता. देर इज नथींग फिक्स्ड. बट गव्हर्मेंट हॅज शोन इन्क्लिनेशन टू इवन इम्पोर्ट. One. Two, to directly intervene with the producer. Three, to wait and see whether नवो जो पाडो पडटा वर्साचो पयलो पाडो आहा त्या पाड्याचेर सिच्युएशन इम्प्रूव जाता काय कितें हें पळोवपाक राव. चवथें की जितले सरकारी नाल्ल आहा तातूंतल्यान प्रोडक्शन घेवन आमी आमचे हॉर्टिकल्चर आउटलेटांनी सबसिडायज रेटाक दिवप. दीज आर द इंटरवेंशन पॉसिबल. आतां हें इंटरवेंशना पॉसिबल म्हण हांवें स्टेटमेंट दितकच आतां गिरीश पडतो म्हणटा कितें की ही कॉन्स्पिरसी म्हणून माडाचे नाल्ल माड मारून सेटलमेंट झोन करूंक सोदता हें कितें. सो आय थिंक आय शूड रिएक्ट टू समबडी हू इज ऑफ सेन्स. आय शूड नॉट बी रिएक्टिंग टू अ कॉन्स्पिरसी थियरिस्ट हू वॉन्ट्स टू क्रिएट अ कॉन्स्पिरसी आउट ऑफ एवरीथिंग. ही इज टॉकिंग लायक अ बोंडो. बोंडो म्हळ्यार कितें नाल्ल जो ताचो वापर जायना जो हुंदीर खाता आनी सकयल पडून वेस्ट जाता ताजे भशेन तो उलयता हो बोंडोच. हाका म्हजो परतो कावंटर प्रश्न आहा. तो म्हणटा तूं हें सेटलमेंट झोनाचेर उलयता तर जाता तागेली हिस्ट्री वचची आहा. हाणें खूब वर्सां पयलीं एक स्कॅम केल्लें ग्रो गोवा एग्रो मेमल म्हणून. आनी कितें केलें लोकां कडच्यान पयशे घेतले. बोकड्यो रोयता. बोकड्यो आमी हें करतले बोकड्यो रेअर करतले आनी बोकड्यांचेर आमी एक शेअर नॉन बँकींग फायनान्शियल इन्स्टिट्युशनाचें हें स्कॅम आसलें. हें सांग्यारूच जाल्लें. थंय ताणें जमीन घेतली. तेन्ना गिरीशान वचून हें कित्याक केलें ना माड कित्याक रोयलें ना. प्रुडंटा खातीर सावयो डायस. अंदूची भारतांतली नोबेल प्रायज व्याख्यानमाळ गोंयांत जाता. 1 फेब्रुवारा सावन पणजे व्याख्यानमाळ सुरू जातली. 5 ते 6 नोबेल जैतिवंत गोंयांत येतले. विद्यार्थी आनी शिक्षकां खातीर खासा सत्रां जातलीं. ते भायर नोबेल एक्झिबिशनूय आसतलें. मुख्यमंत्री पर्रीकारान मिडियाक कार्यावळ सांगली. नोबेल प्रायज सिरीज इंडिया 2018 हे फावट गोंयांत जाता. कार्यावळीच्या उक्तावणाक केंद्रीय विज्ञान तंत्रज्ञान मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन आनी तेच मंत्रालयाचो राज्य मंत्री वाय.एस. चौधरी आसतले. Nobel Prize Series India 2018, wherein we expect some 5-6 Nobel laureates to come to the state and have interaction with the student, teacher, industry, almost all types of through seminars, interactive sessions, through participation in various discussion, round table, and it will start on 1st at 3:30. And though the main program ends on 3rd, the exhibition which comes with it will continue up to 28 December. This will be set up in Kala Academy, where students can watch it, and this will consist of lot of original concepts, original equipments linked with the Nobel Prize winners. So it can inspire a new
thinking among students. We want to basically use it as an inspirational exercise wherein students, teachers and the populations also will take up science as and thinking in scientific way as a basis of all this exercise. बायोटेक्नॉलॉजी सचिव के विजय राघवनान कार्यावळ सांगली. Our goal, as the Chief Minister said, is to bring the world's best in science and technology with India's best scientists and technologists over here, and school students and college students and teachers from all over the country. And they will meet with these Nobel laureates, and also the Nobel Museum is bringing a really top class museum which will be in Goa for several weeks. As a result of this, we hope to have two things. One, as the Honorable Chief Minister said, our students will be inspired to understand, question, analyze and think and go into science and technology. But the other equally important consequence will be our institutions, our schools and colleges, how we can work with our teachers to bring the best questioning and cutting-edge science and technology into our school and university system will be another consequence. प्रुडंटा खातीर चीफ रिपोर्टर लौकिक शिलकार आणि विजय चेतन गवस. गिव ए कमर्शियल ब्रेक.